आर यू थिंकिंग ऑन ऑर्गनायझिंग फाल्यां सांगशील तूं ऑर्गनायज कर इंटरनॅशनल हे म्हणून फिल्म फेस्टिवल हांव करून दाखयता सिंगल तयार कोणाचीच गरज ना कोणाची विजय तो म्हणटा की स्वतंत्र फिल्म फेस्टिवल घडये तो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा आसतलो घडये इंडियान आसतलो ना इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा जर करतले जाल्यार तुजो सब्जेक्ट मॅटर ऑफ युअर डिबेट वेदर इफी इज फॉर गोवा और गोवा इज फॉर इफी दिस इज व्हेरी पर्टिनंट सामकें हाजे खातीर व्हाईट पेपर सरकारान दाखोवंक जाय गेले 9 वर्सां ते शिकत आहा आयनॉक्स आनी कितें सगळें बांदपाक अरावंड 600 कोटी रुपया मोडले आयनॉक्साक 37 lakhs भाडें आशिल्लें ते 5 वर्सां जातकर ते अर्द केलें इतलें आसून पसून आमचो सरकार म्हणटा आतां की ना आनी बांदूंक जाय म्हणून सो हो सरकार कूड बी क्रिएटिंग व्हाईट एलिफंट्स सो यू कॅनॉट कीप एक्सपेरिमेंटिंग 9 वर्सां इज अ बिग पिरियड आय फील दॅट विथ द CEO दॅट दे हॅव अ पर्सन whom they have not even chosen who has not even been interviewed असोच ताका घेतला and who's promoting film city outside Goa आणि तुम्ही फिल्म फेस्टिवल कसले करतले पयलीं मनीस बरे म्हणटा 9 वर्सां अभ्यास केलो आतां पेपर बरयात आनी ताका तो व्हाईट पेपर म्हणटा विष्णू म्हणटा की आमी तयार आहा स्वताचो फिल्म फेस्टिवल ऑर्गनायज करपाक कितें म्हाका अशें दिसता की सरकार जरूर करूंक शकता कित्याक एक आमच्या फुडें एक ल्हानशें उदाहरण आसा आनी तें उदाहरण आसा तें NFDCचें नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हें सरकार न्ही हें कॉर्पोरेशन आनी तें इंडिपेंडंटली फाटली 4-5 वर्सां म्हाका दिसता हांगा फिल्म बाजार करता आनी त्या फिल्म बाजाराक इफी पेक्षा चड संख्येन कलाकार येता तुवें बारीक पळयलें जाल्यार आनी ते कलाकार इफीच्या रेड कार्पेटार येना ते येता थंय कित्याक NFDCन आपल्या ओन तांकां आमंत्रण केल्लें आसता कॉन्टॅक्टांतल्यान हाडिल्लें आसता आनी इट इज मच मोर म्हणजे व्हायब्रंट आनी थ्रायवींग अश्यो एक्टिविटी थंय जाता आतां विष्णू बाबान म्हळां तशें कोणाक नटांक नटयांक किंवा प्रोड्युसर डायरेक्टर हे सगळो हे आर्टिस्ट आसा तांकां हाडपाचें आमच्या हातान ना त्या खातीर दोश आमचेर कसो येना ताजो दोश वता DFFचेर नाव वायट जाता गोंयचें न्ही नाव जाता गोंयचें बरोबर आसा पूण तांणी कान्साक कित्याक येता व्हेनिसाक कित्याक येता इतल्या संख्येन जगभरातले आर्टिस्ट हें पळोवपाक जाय आनी ताजेर एक रिट्रोस्पेक्शन करपाक जाय अभ्यास करपाक जाय आनी मागीर फुडलो प्लॅन करपाक जाय नाल्यार प्रत्येक वर्सा अशेंच जातलें 2 प्रश्न आहात एक म्हळ्यार जर फाल्यां गोंयांत स्वताचो फिल्म फेस्टिवल ऑर्गनायज केलो जाल्यार आमी तो कान्साच्या लेवलाचेर उरपाक शकता काय कितें कारण तूं म्हणटा तशी जी सायडीची जी हें आसता पळय रिस्ट्रिक्शन्स आनी बाउंड्रीज आहा पळय तांची त्यो आसची ना पयलो प्रश्न आमी तो कान्साच्या लेवलाचेर व्हरपाक शकता जरूर पयली गोश्ट म्हणजे हांव तुका खूब फ्रँकली सांगता आनी हांव सदांच हें मत मांडलां की जे तरेन आमी ह्या हाजो उद्घाटन सोहळो सुद्दां करतात पळय तो तसो जावपा जायना इफ वी आर थिंकींग ऑफ फिल्म फेस्टिवल एज अ फेस्टिवल ऑफ सिरियस सिनेमा आवर इनॉग्रल सेरेमनी ऑल्सो शूड हॅव दॅट सिरियसनेस कळ्ळें न्ही DFF वाले हांवें खूब पयलीं इतले वर्सां ते कितें करतात अक्षय कुमाराक हाडटात शाहरुख खानाक हाडटात आनी कोण हे हाडटात स्टार हाडटात आनी पर्पजफूल सिनेमांनी कितलें काम केलां पर्पजफूल सिनेमान तांचें टोटल कॉन्ट्रिब्युशन कितें हाजो विचार कोण करतलो म्हजें म्हणणें सामकें स्ट्रेट जाणें आयुश्यभर बरो सिनेमा काडपाक गेलो अशा वेटरन मनशां काडा ताजें हस्ते उद्घाटन करा बरोबर दुसरो प्रश्न बॉलिवूड इज जस्ट अ पॉप्युलर सिनेमा बॉलिवूड तो चलता दुसरो प्रश्न तो विजयान काडला तो म्हळ्यार तुमच्या CEOचेर इतले आरोप जातात इतली सगळें जाता तरी आसतना तुमी ताका प्रोटेक्ट करतात तुमी ताका एक्सटेंशन दितात ताका लागून चडश्यो गजाली गोंयच्या लेवलाचेर जाग्यार पडपाक शकना म्हाका खंयच्याच व्यक्तिगत हाजेर उलोवपाचें ना एक गोश्ट म्हणजे एस्पेशली जांची अपॉइंटमेंट पळय पयलींच्या सरकारच्या काळान जाल्या आमचे कितें प्रॉडक्ट न्ही वी आर इनहेरिटींग सम प्रॉडक्ट सो पण आमी एक्सटेंशन दिली न्ही सांगता जे पद्दतीन आमी काम करतात आमकां फिल्म फेस्टिवल ऑर्गनायज करपा जाय त्या दृश्टींतल्यान जें कितें योग्य डिसिजन आसा तें डिसिजन आमी घेतलां पूण म्हजें म्हणणें अशें की म्हजे पुरतें जर उलयतलो तूं जाल्यार आय एम ट्रायंग टू हॅव अ फिल्म सिटी इन गोवा इटसेल्फ म्हजे प्रयत्न चल्ले आनी एकूच न्ही तर 2 हाडपाक एक नॉर्थ गोंयान एक सावथ गोंयान 2 फिल्म सिटी इतली आमचे कडेन कॅपेसिटी आसा हांव सगळो अभ्यास केला टोटली ती सस्टेन जावपाक शकता आनी तिजो सगळो प्लॅन जर आसा तसो राबयत जाल्यार आज मायनिंगांतल्यान पळय आमकां रेवेन्यू मेळटा ताज्या परस चड रेवेन्यू हो ह्या दोनूय फिल्म सिटींतल्यान मेळूंक शकता हांव दाव्यान सांगता म्हाका सांग मेन जो मुद्दो जो हाडला विष्णू तो मागीर 2 फिल्म सिटी गोंयाक सस्टेन जावपाक शकतात पण जेन्ना गोंयाक फायदो तुवें सुरवात केली गोंया फिल्म कल्चर डेव्हलप जावचें म्हणून इफी हांगा आयलो म्हणून तें जाल्लें आमकां दिसना न्ही ESG चे जे कोण एम्प्लॉईज आहा पयलीं म्हळ्यार तांचे कडेन दे आर ऑल ऑन डेप्युटेशन सो एड हॉक बेसिसाचेरूच सगळें चालू आहा
9 वर्सां एडॉक बेसिसाचेर चालू आहा आनी जो CEO आहा मनोज श्रीवास्तव हो म्हाका दिसता 11 म्हयने ही युटिलायजीस फॉर हीज ओन थिंग्स टू प्रमोट हिमसेल्फ टू प्रमोट बिजनेसीस लायक दीस हे पळय बॉलिवूड फिल्म सिटी this thing is coming up in Malwand and he's promoting it and he says that he's the CEO of ESG and हे मनशाक हांचो सरकार एक्सटेंशन दिता but तुम्ही what we can see today is the concept of continuity of governance being accompanied by continuity of corruption म्हणून हांव तो ESG व्हायरस म्हणटा हांव ESG व्हायरस म्हणून विष्णूक म्हणना हांव म्हणटा की the people who are teaching you this fine art of corruption have been given impetus by you. The same chief minister is on the floor of the house has said that एक VIP sex scam जाले म्हणून रातचो हाणें व्हरून गाडी मारली whilst इफी in the prime time of इफी ताणें व्हरून गाडीच एक्सिडेंट 3 वरांची सकाळी केली ऑफिशियल गाडी आय हॅव गॉट फिगर्स एंड आय हॅव गॉट फोटोज इवन ऑफ दिस रानात कितें So what is this? फक्त This is इफी mismanagement. फक्त इफीचें आयोजन न्ही काय आयोजकय निवळ जावपा जाय हाजेर गव्हर्मेंटाक एक म्हणजे गव्हर्मेंटान हाजेर डिसिजन फर्मली घेवंक जाय की कांय मनशां जी आसा तांची गरज आसा काय ना हाजेर म्हणजे निव्वळ कांय लोकांक सिनेमाची बद्दल माहिती आसा किंवा कॉन्टॅक्ट आसा हे तांचें क्वॉलिफिकेशन जावंक शकना आनी एक म्हाका तुका सांगपाचें आसा म्हणजे तुवें विष्णू बाबान आतां म्हळां की इफी आमी करूंक शकता पूण आमी जरी इफी केली जाल्यार ताज्या खातीर फूल वर्स ताजें नियोजन तयार जावपाक जाय ताजें प्लॅनिंग आसा तें जावपाक जाय 2 म्हयने आसतना जावनचें फावना हाजें कारण अशें की खुबशे जागतीक पातळी वयले फिल्म मेकर्स किंवा एक्टर्स एक्ट्रेसीस आसता तांचें एक टायम टेबल आसता खंयच्या फिल्म फेस्टिवलांक ती वतली किंवा तांचें शुटींग शेड्यूल आसता त्या प्रमाणे ती प्लॅन करता ताज्या खातीर तांचे कडेन 6 म्हयने 8 म्हयने पयलीं कॉन्टॅक्ट करून तांकां पण गोंयाक जे फिल्म कल्चर डेव्हलप करपाचो मुद्दो आशिल्लो तो ज्या अपेक्षेन आमी हांगा हाडिल्लो इफी तसो सक्सेसफूल जालो ना हाजें कारण म्हणजे फाटलीं 7-8 वर्सां तातूंत खंड पडलो सरकारान जे कन्विन्स करपाचें आशिल्लें जागतीक पातळीचेर किंवा जागतीक सोड नॅशनल पातळीचेर कांय फिल्म मेकर्स आसता किंवा स्टुडियोज आसता तांकां कन्विन्स करपाचें की गोंया आमी अश्यो फॅसिलिटी दिता किंवा आमी डेस्टिनेशन फिल्म डेस्टिनेशन म्हणून प्रमोट करता ऑफकोर्स गोंया शुटिंगेक येता पूण हाज्याय पेक्षा चड हातून जावपाक शकतालें तें कित्याक हैदराबादाक आतां फिल्म सिटी आसा किंवा तामिळनाडूक चेन्नय आसा फिल्म सिटी अश्यो फिल्म सिटी हांगा करपाक शकता विष्णू कलाकार म्हणूनय बी हें अपयश आमचें गोंयाक आमी ज्या अपेक्षेन फिल्म कल्चर डेव्हलप जावपाक जाय आशिल्लें तें जालें ना 9 वर्सां उपरांत ज्या गतीन जालें ना हें खरें आसलें तरी तें कांय प्रमाणांत जालें हें सत्य आमी नदरेआड करूंक उपकारना कशें सांगता पयली गोश्ट म्हणजे आज एक उदाहरण दिता हांव गोंयान रावून आज शॉर्ट फिल्मां करपी कितले भुरगे आसात हेजें जर तुमी हें घेत नियाळ घेत जाल्यार कळटलें की 100 वयर भुरगे आज शॉर्ट फिल्म्स करतात सिरियसली अँड दे आर प्रोड्युसींग गूड कंटेंट खरेंच बरो म्हणजे नॅशनल लेवलच्या दर्जाचो कंटेंट आज ते करतात आणि डायरेक्ट कोण फिचर फिल्म करूं शकना स्मॉल फिल्म्स दीज आर दी प्रिकर्सर्स ऑफ बीग सिनेमा तो आज जर 100 जर जाण तयार जातात कमीत कमी 20 ते 25 जाण फाल्यां फूल फिचर फिल्म आपल्या ताकदीर करपी डायरेक्टर उबे रावतले 2-3 वर्सां इट इज अ स्लो प्रोसेस इट टेक्स टायम ते झप्प करून कितें कोणाचें तीर्थ मारलें आनी तो देव जालो अशें जायना हाका वेळ लागता पण एक जो प्रोसेस जावपाक जाय आशिल्लो फाटले 9 वर्सां तो जालो ना प्रोसेस जालो ना ताजे कारण आमी फक्त फिल्म फेस्टिवलचें आयोजन करपा पलीकडे पळयलें ना फक्त ऑर्गनायज करप इतलेंच आमी ठरयलें ते ऑर्गनायज करतकच ताका कंटिन्युटी कितें दवरप येना विजय म्हणटा तें करताना खरें की किंवा रामनाथ सांगता तें मान्य करता हांव की आमी फक्त 2-3 म्हयने इफीचो विचार नंतर इफीचें क्युरेटींग हें आजचो इफी सोंपलो न्ही 30 तारखेर फुडल्या 1 तारखेच्यान 1 डिसेंबरच्यान फुडल्या वर्साचें इफीचें क्युरेटींग स्टार्ट जावंक जाय खंयचे फिल्म आमचे कडेन येतले कोण डायरेक्टर आमी हाडटले कोण हें जावपा जाय प्लॅनिंग तें जायना हें खरें पण आतां समज आमी तें करूं शकता जे कितें पळयता ज्यो चुका फाटल्यो ताजे वयल्यान शिकून फुडें वचप ते बरे तरेन आमी कशें करतले हाजो विचार कर म्हाका एक गजाल सांग आनी लास्ट 5 मिनटां उरल्या म्हजे कडेन तूं जेन्ना म्हणटा की आमी गोंयचो स्वताचो फिल्म फेस्टिवल करपाक तयार आहा म्हूण वॉट आर यू सेईंग इट इज इंडिपेंडंट ऑफ इफी ऑर टेकिंग ओवर इफी म्हाका म्हजे कडच्यान कांय उदोवन घेवं नाका आय एम व्हेरी क्लियर टील टुडे आमी फिल्म फेडरेशन आपले डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल आणि INB मिनिस्ट्री हांच्या बरोबरीन आमी फिल्म फेस्टिवल करता आमकां इनफ एक एक्सपिरियन्स आयला ताज्या भायर येसीन आतां छोटे छोटे अशे
मराठी फिल्म फेस्टिवल आणि पॅट्रियोटीक फिल्म फेस्टिवल अशें मदीं मदीं थोडे थोडे केल्या. सो हो अनुभव जर गाठीक धरलो जाल्यार फुडाराक आमकां केन्नाय आपल्या बळाचेर इंटरनॅशनल महोत्सव करपाक शक्य आसा. करप शक्य आहा. कदाचित तो एडिशनलूय जावं येता. जावं येता. हसत हसत विष्णू सांगता की एडिशनलय जावं येता. डू यू थिंक 2 फिल्म फेस्टिवल, एक इफ्फी आणि एक गोंयचो, स्वतंत्रपणे गोंयांत रावपाक शकतात? गरज आसा? म्हाका दिसता हो काय सरकार परत हो फक्त प्रेस्टिजाचो इशू ना आसा? हो सरकार जो आता 9 महिने झाले आज मेरेन हे सरकारान एंटरटेनमेंट पॉलिसी म्हणून ती हाडूंक ना, जी तांचे एक दॅट वॉज पार्ट ऑफ देअर ड्युटी. विष्णून म्हणला की फिल्म नवे फिल्म येवपाक आमी प्रमोट करतात, पूण फिल्म फायनान्स स्कीम फॉर गोवन दिस इज नॉट इन प्लेस फॉर द लास्ट 2 years. So I don't feel that this government which has failed in the last 9 months can be in a position to organize something on its own. And the entire failure of this IFFI should not only be put on the center because it has become convenient now. जायना ते काढून दिल्लीचेर उडोवपाचें. This is not the thing. The issue is that there should have been better coordination. आज जर युनियन इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मानता की सोप्त करूच आमी उलोवया आनी कशें ते डिवायड करूया, that ESG should get a bigger role in it, then they should have got the role. What was the chief minister doing? Or is he overburdened? I think that he is overburdened. सगळे आपल्याच हातान घेवन बसला. ESG चो chairman तो ना. Vishnu can never agree to this because Vishnu it will be breach of discipline for him. I don't think. You don't think? दुर्लक्ष झालंय काय गजालीकडे? ना. He has been personally supervising everything. So if he is personally supervising, all the more reason for दुर्लक्ष झालं. रात दीस एक करून काम करता. ह्या परिस्थितीत ताका ओव्हरबर्डन म्हणप हे शक्य ना. ताची संवयच तशी. तर 3 सकाळी वतलो आनी परतो 6 उठून येतलो. दॅट इज हिज कॅपॅसिटी. ओव्हरबर्डन म्हणप नाही. ताका ओव्हरबर्डन म्हणप नाही. ताची वर्किंग कॅपॅसिटी ती. ताचे कडेन आसा ती ताकद. पण मुख्य गोष्ट कितें आसा की आतां विजयाचे पॅसिमिझम हांव समजूं शकना, बट इवन द बेस्ट ऑफ युअर क्रिटिक कॅन हॅव सम बेस्ट ऑफ सजेशन्स. सो ताणें जें भितरल्यान कितें सजेस्ट केलां दॅट वी वील इम्प्लिमेंट. लास्ट सांगा, लास्ट कमेंट्स घेतना एक फिल्म लवर, फिल्म क्रिटीक, जर्नलिस्ट आनी इफी लागीं सावन इतले वर्सां पळयला, फुडले वर्साक तरी कितें अपेक्षा आहात सरकारा कडच्यान? एक म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर. आता मुख्यमंत्र्यान निकतेच सांगला की इन्फ्रास्ट्रक्चर सुरू करतलो. ऑफकोर्स ते कन्व्हेन्शन सेंटर बी इतले बेगीन ते जादून जावचें ना, पूण ताचें काम सुरू जाता हेंय व्हडलें. कित्याक फाटले 8 वर्सान जर तें काम घेतिल्लें जाल्यार तें ऑलरेडी आतां जाग्यार पडपाचें. त्याच प्रमाणे थिएटरां, म्हणजे व्हडलीं थिएटरां तशीं न्ही, पूण एक 200 सिटर 300 सिटर अशी सुद्दां स्मॉल केली आनी सगळी पणजेनूच जावंक जाय अशी ना. म्हणजे दीस कॅन बी टेकन टू अदर सिटीज. मागीर ते शटल बिटल धरून ते लॉजिस्टीक करपाक जाता. अशें जर एक म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर. आनी दुसरें विष्णू बाबान सांगलां तशें ते व्हायस चेअरमॅन आसा तेन्ना काम जानेवारी किंवा फेब्रुवारीच्यानूय आमच्या सायडीन जें काम आसा म्हणजे तें सुरू जावपाची शक्यता आसा. फुडल्या वर्साचो महोत्सव तुवें सुरजातनाच म्हणिल्लें की ह्या वर्सा आमकां वेळ कमी मेळ्ळो, फुडल्या वर्सा कितें तरी वेगळें आसतलें. कितें वेगळें आसतलें? आमी 4 म्हयन्या पयलीं केंद्रीय प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी हांची भेट घेतिल्ली. तेन्ना त्यो म्हणपाल्यो तुमी 5 वर्सां कांय केलें ना. सो आमी तांकां सांगलें की तुमच्याच पक्षाचें सरकार आशिल्लें, आतां आमचें आना, पूण आमचे कडेन वेळ ना. आमकां अजून 1 वर्स दिया. फुडल्या वर्सा मेरेन जें इन्फ्रास्ट्रक्चर एका इंटरनॅशनलाचें करपाक जाय तें आमी करता. अंदूचो इफ्फी आमी आसा तसो करता. ह्या उतरा प्रमाणे आमी आयज ह्या क्षणा पर्यंतचें आयोजन केलां. अंदू समजून घेयात फुडल्या वर्सा कितें दाखयतात. अंदू वेळ नाशिल्लो, सो वी कुडंट डू एनीथींग. देयर वॉज हार्डली एनी टायम टू डू एनीथींग. पण फुडल्या वर्सा मेरेन इफ्फीचें जें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय तें जातलें. विजय म्हणटा तशें सरकार हांगा आयनॉक्स किंवा मल्टीप्लेक्स बांदचें ना. मल्टीप्लेक्स आमी बांदून घेतले, पूण ते कशें करपाचें ताची एक वेळ ठरयता. सो ह्या वर्साक समजून घेयात, फुडल्या वर्साक कितें सारकें करून दाखयतात. इतल्याचेर आमी ही हांगा सोंपयतात. भासाभास खुबशे बरे मुद्दे आयल्यात. विजयाने कांय बरी सजेशन केली, रामनाथाने कांय बरी सजेशन केली, कांय गजाली विष्णू बाबान स्पश्टपणान मान्य केल्यो आनी फुडल्या वर्साची ह्या वर्सा समजून घेयात, फुडल्या वर्सा कितें ते जाग्यार घालतात अशें आश्वासन दिलां. हाजेर आमी भासाभास चलयतात. इफ्फी चालू आसतना गडबड आहा, म्हाका खबर आहा तुका तर सामकीच गडबड आहा, तरी आसतना तुमी आयले सगळे आनी भासाभास केली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.